प्रकल्प करून सगळ्या कोंडिदादीची परवानगी घेऊन हे काम स्टार्ट केलेले। हे काम थिवी, कोलवाये, म्हापशा, बोस्तोड्या, गिरी, पर्रा अप टू सालिगांव वचून कलंगूट वता। तांकां कंडिशनां घातलेली हे सगळें काम शिस्तेन आनी बरे भाशेन करपाक, लोकांक त्रास दिनासतना आनी आमच्या शेतकामती भावांक तेजो कसलोच परिणाम जायनासतना। पूण आतां कितें जालां, द मड रोड कंस्ट्रक्टेड to the tower 42 and 43 are purely on temporary basis, and we assure you that on the completion of the work the land will be restored to its original condition. हे ऑफिशियल सरकाराचे पत्र तुमकां आतां दाखयलां। आतां सरकार हेजेर फाटी वयतलो आनी कितें करतले तें आमकां खबर ना, पूण तेणी तरी आमकां आतां पत्र बरयलां। आनी हें जें पळय आतां काम चल्लां पावसांत ते आमी तांकां ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला की बाबा बरे भाशेन करा, कित्याक ती माती सगळी स्प्रेड जाल्या आनी तो पळय रस्तो टेम्पररी तेणी केला सामान व्हरपाक, तो सगळो रस्तो व्हांवून गेला आनी सायडीची पळय शेतां आहा ती सगळी पिड्यार जाली। ब्रेस्तारा शून्य काळा वेळार मंत्री सुदीन ढवळीकरान ही माती काम जाल्या उपरांत काडून उडयतले म्हणून उतर दिल्ले। सरोनी माशे हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सबस्टेशन एज फार एज तुमचे ज्यो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा इन्क्लुडींग पेडणे तांचे खातीर, आनी हें काम आमी डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता। म्हाका खबर आसा 29 पोल 30 आनी 40 हे दलदल म्हणजे शेतांची दलदल आसता त्या हातूंत ते बसोवचे पडल्या, आनी ताका वचपाक आमची जी मशिनरी आसा ते पावना, आनी त्या खातीरूच हे आमकां करचें पडलें। हेज्या खातीर जर ती माती काडपाक जाय जाल्यार ती सादारण नोव्हेंबर डिसेंबरा आमी काडटा। ते काडू जाय मागीर काडटा एश्योरन्स काडटा, नाल्यार बिल्डर येतले आनी रस्ते करतले गेली कोण रोयना खंय दिसता, पूण तरी आसतना माती काडूया, काडून पडटली। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते।